संसदेचो प्रश्न सुटावो करपाक नेमिल्ल्या हाय लेव्हल कमिटीचेर अजून मेरेन 6 मुख्यमंत्री आयले आनी गेले, मात एका लेगीत मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न सुटावो करपाक जमलो ना असो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो हाणें केला। न्यायालयाक ह्या कोयराची दखल घेवची पडटा ही लज दिसपा सारकी बाब आसा, मात सरकाराक ह्या विशीं कांयच पडिल्लें ना अशें सावियोन म्हणलां। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मडगांवकारांचेर एक असलो हें पडला, हायकोर्टान डायरेक्शन दिवपा पडली की फ्रेश लायसन्सीस दिवचे न्ही म्हणून। हे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जाल्लें आसा आनी सांगपा म्हळ्यार ही लजेची गजाल आमकां मडगांवकारांक, कित्याक सोंसऱ्यां खातीर हे असले डायरेक्शन्स भोगपा पडले। इट वॉज लॉंग ड्यू, नो डाउट हे डायरेक्शन लॉंग ड्यू आशिल्ली। हायकोर्टान तरी पसून ते कितलोसो टायम दिलो म्युनिसिपालिटीक आनी जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा ते, पूण समहाव हायकोर्टाकूय बी ग्रांटेड घेयत रावल्ले आसा आनी त्या कारणान लागून आजचो दीस आमकां पळोवपाक पडला। फक्त आमकां एकूच हें आसा की हे चड तें पुरना जाल्यार पुरो म्हणून मागता, चड करून जे इंडिव्हिज्युअल हे आसा लायसन्स एप्लिकंट्स आसा ते, कोणाचे घर आसा ऑर बांगलो आसा, तांकां इफेक्ट जायना जाल्यार पुरो म्हणून इतलें आमी मागतात। आता हे जावपाक कारण म्हणल्यार कितें, आमकां सामकें स्पश्टपणान आरोप करपाचो आसा, चार्ज करपाचो आसा दॅट द सोर्स रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑन अकाउंट ऑफ दिस डे टुडे इज द हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटी। ही हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटी ह्या कमिटी लागून सांगपा म्हळ्यार आमी म्हणपाक शकता की हे आजचो दीस पळोवपाक मेळना। हाय पॉवर कमिटी म्हणून कोण चिंततालो, तातूंत चीफ मिनिस्टर आसा हेडिंग द कमिटी, आनी ज्या टायमार ही कमिटी फॉर्म जाली 2010 ते आज पासून सो चीफ मिनिस्टर म्हणजे 2 टर्म केल्ले आहा, पूण टोटल 6 डिफरंट पॉइंट ऑफ टाइम चीफ मिनिस्टर अपॉइंट जाल्ले आहा आनी ह्या चीफ मिनिस्टरांनी ही कमिटी हेड केल्ली आहा। आनी इतली आसून हे जाग्यार पडना म्हणजे हेजो अर्थ कितें, कित्याक चीफ मिनिस्टर जेन्ना ह्या कमिटीचो हेड आसता जाल्यार तांकां पावर ते डिसिजन घेतात ते इम्प्लिमेंट जावपाकूच जाय। आनी पूण आमी जेन्ना मिनिट्स मागल्या, आमकडे 9 हाय पॉवर कमिटीचे मिनिट्स आसा आनी तातूंत आमकां एकूच दिसून येता की इतले जे मिटिंग जाल्ले आहा तातूंत फक्त एकूच हेतू आशिल्लो की कोणाचे तरी एक प्रपोजल मुखार वचपा जाय आशिल्लो, कोणाकूय तरी एक ह्या मिटिंगांतल्यान कोणाक फायदो करपा जाय आशिल्लो, हेंच आमकां दिसून येता। आमकां फकत दिसून येता आमचो मडगांवचोच आमदार पयलीं जाता, कित्याक ही सांगपा म्हळ्यार कमिटी फॉर्म केल्ली ताणें 2010 आनी त्या टायमार आमकां दिशिल्लें की कितें तरी जातलें म्हणून, पूण ती कमिटी फॉर्म केल्ली फक्त एक कोणा तरी फेवर करपा खातीर त्या टायमार। आनी इवन फेवर केले उपरांत ताजो कायदो जाय आशिल्लो की ते प्लांट थंय बरे भाशेन चलपाक, पूण ते जावना, जावं ते दिसूना।